देव बरो दीस मागता तुमकां सुमय सांग मोगाळ भावनान भयणीनो परत एकपटी आयच्या नव्या दिसा सुमया सांगत आहोत वेळ आमी करचूंक हांगा एकठांय जाल्ल्या वाजता आयचो सगळो दीस सुमयाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया जें कितें योजना आमी घाल्यांत आयचो दीस आमी करसीत आसतना जें कितें आमचे तावन आशेता तेंच करूंक देवाची कृपा आनी आदार आमी मागया तर दिंबी घालून जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना. देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजुराया मोगाळिस्ता करता स्तुती आराधना. जेजुराया मोगाळिस्ता करता स्तुती आराधना. जीवनासाय आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार. जीवनासाय आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्रात्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधना. पवित्रात्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधना. आत्म्यांत रावता कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यांत रावता कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया
सक्रामेंताच्या आश्रयाखाल आमी आसा हो पवित्र वेळ सकाळींचो वेळ हो नवो दीस आमी आरंभ करता आसतनाच सोम्याचो आदार घेवंक आमी हांगा आयल्या तरी घडीभर आमचे दोळे धांपया. आज जेजून म्हाका आनी तुका आपोवणें दिलां, विंचून काडलां, ताच्या गोपांत रावोंक, तसो मोगोन भोग करूंक. दावीद राय म्हणटा किर्तन 20 चवथ्या वळेर सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां, तें सांवत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. मगाळ भावन भयणीनो, तेंच ह्या वक्ता आमी कळन आसां. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आमी आसां, ताची सोबाय पळोवन आसां. ह्या उंड्या रुपार जेजू आमचे मदें आसा म्हणल्यार आमी पाती येता, ताच्या उतरांचेर आमी नियाळ करूंक आयल्या. तर देवाची ती सुकृपा आमी मागया आनी देवान आमकां हर एकल्यांक हो एक उरतो अवकाश ताणें दिला, थोडो वेळ ताच्या सांगाता रावोंक, ताच्या उतरांचेर नियाळ करूंक, देवाक महिमा गितां गावंक. किर्तन 30:4 अशें म्हणटा, सर्व काळ सर्वेस्पराक हांव अर्गां दितालो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. म्हजे सवें सर्वेस्पराची महिमा गाया, सांगाता मेळोन ताच्या नांवाची स्तुती करया. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो तो म्हाका निवारता. ताचे नदर लाया आनी तुमचें मुखामळ परजळटलें, लजेन तुमची तकली पंदाक तुमी केदींच घालची नात. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी सोम्याच्या आश्रयाखाल आसता आसतना जें कितें आमी सोम्या लागीं मागता तें सगळें तो आमकां फावो करता. खंडी जावन जें कितें आमी मागल्लें तें हर एक देवान आमकां दिलां. येदोळ म्हणसर वायटा विघ्नांतले, आनवरांतले, पिडेशिडेंतले आमकां तशेंच आमच्या मोगाच्या मनशांक ताणें राखलां आनी सांबाळ्ळां. देखून देवा कितलीं अर्गां होगळाप आमी दिल्यार तीं भोव उणींच जातात. पूण अर्गां होगळाप आमी दिता आसतना आमी सोम्याच्या आश्रयाखाल आसा, देखून सोम्याक आमी महिमा दिवया, ताची स्तुती आमी करया. इजाया प्रवादीचो बूक 6 वर्सभर इजाया प्रवादीन पळयिल्लें तें दर्शन, सर्गींचो वैभव ताणें पळयिल्लो आनी तें गीत जावन आसलें सगळ्या दुतांचें, पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर. आनी हिंच गीत निरंतरी तो सर्गींचो दूत आमचे मालगडे जे कोण आमचे फुडें गेल्यात, देवाची निरंतरी खळमीत नासतना देवाची स्तुती आराधन करतात. तर आमी त्या सर्गींच्या दुतांक आमची ताळयो मेळोवन त्या सर्गींच्या बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची आमी महिमा गावया, तांची स्तुती करया, तांचें आराधन आमी करया. गीत संको H31 पेज 88. Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस्पर. povit, 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 दळबारांचो सर्वेस्पर. ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. povit, 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 दळबारांचो सर्वेस्पर. povit, 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 दळबारांचो सर्वेस्पर. ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. बापाक जावं महिमा सर्गानी संसारान. बापाक जावं महिमा सर्गानी संसारान. जेजूक जावं महिमा मनशाच्या त्या जीवनान. जेजूक जावं महिमा मनशाच्या त्या जीवनान. povit, 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 दळबारांचो सर्वेस्पर. povit, 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 दळबारांचो सर्वेस्पर.
सर्वस्व ताचे नाव सदैव जावं आता आनी सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा स्तुती जावं होगळाप जावं देवा बापा रचणारा स्तुती जावं जावं देवा बापा रचणारा अर्गा जावं जय जय जावं जेजू शांती कुवरा अर्गा जावं जय जय जावं जेजू शांती कुवरा पोवीत 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 दळभारांचो सर्वेस्वर पोवीत 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 दळबारांचो सर्वस्व ताचे नाव सदैव जावं आता आनी सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा वंदिया हर्षिया पवित्रात्म्याक बळवंता वंदिया हसिया पवित्रात्म्या बळवंता नावड्या वाखण्या सर्गींच्या त्या दळबारा नावाड्या वाकण्या सर्गींच्या त्या दरबारा पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्वर पोवीत 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 दळबारांचो सर्वस्व ताचे नाव सदैव जावं आता आनी सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्वर पोवीत 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 दळबारांचो सर्वस्व ताचे नाव सदैव जावं आता आनी सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आता आनी सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आता आनी सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आता आनी सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आता आनी सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आता आनी सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा आमी पास्कांच्या काळार आसाव पेंतेकोस्ताच्या त्या व्हडत्या परबेक तयारी आमी करन आसाव आनी फाटल्या सभा दिसान तावन पवित्रात्म्याची सभार देण्या आनी फळां विशीं आमी नियाळ करन आयल्या आनी आयच्या दिसा आमी नियाळ करता पवित्रात्म्याचें आनी एक फळ निश्कळपणा विशयांत देवान मनशाक ताच्या ससरकी असो आनी रुपा असो जावन रचलो ताणें दादल्याक रचल्या उपरांत स्त्रियेक रचलो ताच्याच हाडाचें हाड आनी मांसाचें मांस म्हूण आदावान एवेक पळयल्या उपरांत म्हळें देखून देवा मुखार दादलो वा स्त्री आमी हर एकलें समासम जावन आसाव देखून आमचो भाव या भयण या आमचो पेलो आमी देवा मुखार ती आमची भाव आनी भयण आमच्या रक्ता मांसाचें म्हणल्यार आमी वळखून घेवंक जाय देखून देवाच्या दृश्टीन जर तर आमी समासम तर आमी हेरांक त्याच दृश्टीन आमी पळोवंक जाय म्हणजे जो आज आमकां देव आमकां आज कळीत करता पेद्रूचें पयलें पत्र 3रो आवस्वर 2री वळ एकामेकाक विधेय जावंक तो आपोवणी दिता गोवा आनी बायलेन एकामेकाक विधेय जावंक जाय तर नितळ आनी भक्त बिरांतीची साल तांची जायचे म्हण तो कळीत करता तेंच कोरीतकारां बरयल्ल्या 2ऱ्या पत्रांत 12व्या आवस्परांत 2ऱ्या वळेर सांपावलो देवा आनी मनशा मदलो या म्हजे आनी देवा मदलो संबंद एका लग्नाक तो सरी करता आनी म्हणटा एक आपुट्ट अहंकारी बरी आमकां देवा लागीं ताणें लग्न करून दिलां
देव आमचे लागीं या आमी देवा लागीं एका पुट अवकारी बरी आमी लग्न जाल्या नंतर आमचें जिवीत निस्कळपणान आमी सांबाळूंक आसा देवा मुखार आनी पेल्या मुखार आमी नितळ निर्मळपणाचें तें जिवीत आमी जियोंक आसा देखून आमी विंसून काडलेल्या देवान आमकां विंचलेल्या त्या बेसाक सरी जावन आमचें जिवीत या त्या निस्कळपणाचें जिवीत आमी जियोंक आसा जावंक पुरो एक ह्या जागी जिवीत जावंक पुरो एक काजारी जिवीत आमच्या बेसा प्रमाणे त्या निस्कळपणाचें जिवीत आमी जियोंक आसा कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च वा पवित्र सभेचे शिकवणेंत सभा संगती आमी ह्या विशयांत आमकां आयकोंक मेळटा तो निस्कळपणाचो वर्तो शिगूण सर्वांक धर्म दिश्टीन आमकां पळोवंक तो उलो दिता आमच्या काळजांत कसलेच वांटे करिनासतना मोग करच्याक तो अवकाश आमकां निस्कळपणाचो तो शिगूण आमकां अवकाश दिता नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो म्हणटा जेजू मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या आवासवरांत त्या 8 बागेंत जेजूस आमकां सांगता नितळ मनाची कितली बागी देव आमकां पळोवंक मेळटलो देखून नितळाय म्हणचे बोगणाचेर आनी मोतीच्या काल्पनाचेर शिस्त आटापता आनी देवाच्या उपादेशांचेर विरोध वेच्या त्या अनितळ चिन्ना इन्कार करूंक आमकां आपोवन दिता या अनितळ चिन्नांचेर इन्कार करूंक आमकां वावुरता तर आमची कूड देवाचें मंदीर देखून आमची कूड ती पवित्र आमी सांबाळूंक आसा तर काजरी जिवितांत निस्कळपण म्हळ्यार कितें या काजरी जिवितांत निस्कळपण सांबाळचें म्हळ्यार कितें आमी हर एकलीं जाणां त्या लग्नाच्या सक्रामेंतांत दाळा घोवान आनी बायलेन वेदी भोंवती ह्या पवित्र सभे मुखार केल्ली ती बसावणी विश्वासपण आनी मोग सदांच मोरा पर्यंत एकामेकाक विश्वासी रावतले वा आनी एकामेकाक मोगांत लेखतले म्हणली ती बसावणी ती मोरा पर्यंत सांबाळची त्या निस्कळपणाच्या त्या शिगुणांत आटापून आसा देखून काजरी जिवीत निस्कळपणा मुखांतर संवसाराक एक साक्ष जाता देखून सदांच काजरी जिवितांत निस्कळपण सांबाळचें तर सांत क्रिसोस्टमान एक मागणें दिल्लें आसा तें मागणें त्या पवित्र सभेच्या शिकवणेंत तें बरयलेलें आसा तें मागणें अशें आसा घोवानी बायलेक सांगूंक जाय हांवें तुका म्हज्या हातांनी घेतलां हांव तुजो मोग करतां म्हज्या जिविताचें की चड हांव तुका मनान लेखतां तूं म्हज्या गुंडायेचें सोपण जावन आसाय बरवशान आमी जियेल्लें तें जिवीत आमकां जिविताक प्रवेश जावंक आमकां एक वाट जावन आसा आनी सुत्रां बायलेन सदांच घोवाक सांगूंक जाय जेन्ना घोव आनी बायल एकामेकाक विश्वासपणान आनी मोगांत जियेतात तांचें जिवीत निस्कळपणाचें तें जावंक जाता तें निस्कळपणाचें जिवीत जाता आनी आपणाक दिल्ल्या त्या बेसांत सदांच विश्वासी रावंक तांकां देवाची कृपा मेळटा आनी ह्या जागपणांत वा हेर रिलिजियस बेसांत निस्कळपण सांबाळचें कितें म्हणलें आमी परत वाचता देवाक समर्पीत केल्लें जिवीत शुभ अर्थेच्या 3 प्रमुख शिगुणांनी म्हणजे दुर्बळकायेचें निस्कळपणाचें आनी विधेयपणाचें पवित्र सभातें ती रावंक आमकां उलो दिता तर मुखार भावना आनी भयणीनो आमकां दिल्लें तें आपोवणें जावंक पुरो काजारी जिवीत जावंक पुरो ह्या जागपणाचें वा रिलिजियस बेसाचें आमी विंचून काडलेलें वा देवान आमकां आपयलेलें त्या बेसाक आमी सरी जावन सदांच निस्कळपणाचें जिवीत आमी जियोंक देव आमकां आपोवणें दिता आसतना तो एक वर्तो नैतीक शिगूण जावन आसा तें देवाचें एक वर्तें देणें देवाची कृपा आनी आत्मीक प्रयत्नाचें तें फळ जावन आसा आनी जो कोण पवित्र स्नान घेतला ताका सदांच त्या निस्कळपणाचें जिवीत जियोंक आपोवणें दिता गलातकारां बरयल्लें पत्र 3रो आवासवर 20 आनी 7वी वळ अशें म्हणटा जर तर आमी क्रिस्ताक नेसलांव जाल्यार आमच्या बाबार्थांनी ताच्या बेसांक फावो जाल्लें तें निस्कळपणाचें जिवीत आमी हर एकल्यांनी तें जियोंक आसा आनी तें सांत पावलो आमकां कळीत करता एफेसकारां बरयल्लें पत्र 1 आवासवर 4 आनी 5वी वळ ताचे समोर आमी हर एकलें बागेवंत आनी कथावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंचोवन काडल्या तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो एक घडीभर आमचे दोळे धांपया आमकां हर एकल्यांक देवान पवित्र जावंक ताणें विंचोवन काडल्यांत पूण सबार पोटी आमच्याच अस्कत कायाक लागून आमच्याच मनशा सैमाक लागून आमी देवा तावन पयस गेल्ले आसा वा आमच्याच भावांक आनी भयणीक बऱ्या मनान वा बऱ्या दृश्टेन आमी पळोवंक ना आनी निस्कळपणाचें जिवीत आमी जियेल्या जावंक पुरो
पूण आज निस्कळपणा विशीं नियाळ करता आसतना तो पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका आपोवणी दिता. जेजूक आमी न्हेसोवंक आसा. ते निस्कळपणाचें जिवीत आमी जियेची जर आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. तो पवित्र आत्मो आमकां ताच्या देण्यांनी ताच्या फळांनी तो आमकां नेटयता. आमी माय म्हयन्यांत आसा. मोरयेक समर्पिल्लो हो म्हयनो जावन आसा. जावंक पुरो आमच्या सकाळींच्या मागण्यांत, सांजेच्या मागण्यांत वा कुटुंबाच्या मागण्या वेळार आमी निस्कळपणाचें मागणें आमी म्हणटा. मोरयेचो आदार आमी मागता आनी मोरयेक आदार मागून ते निस्कळपणाचें मागणें अशें आमी म्हणटा. ए मोरये, पाप करनातल्या तुज्या गर्भ संभाव मारिफात म्हजी कूड निस्कळ आनी म्हजो आत्मो भगेवंत कर. आनी सदांच हें मागणें म्हणून ती नमान मोरये आमी म्हणटा. तर मोरयेचोय आदार आमी मागया. जशें मोरी सदांच निस्कळपणाचें ह्या पवित्रपणाचें जिवीत जियेली, तीच मोरी आमकांय ती आदार दिवं दी. आमच्या अस्कतकांचेर जैत व्हरून सदांच नितळ पवित्र जिवीत जियोंक तीच मोरी आमकां आदार दिता आसतना पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. पवित्र आत्म्या देवून ये आम्हा सर्वांचेर. तुज्या त्या वर्त्या परबेक आमी तयाराय करता आसतना तुज्या देण्यांनी, तुज्या फळांनी, तुज्या शिकवण्यांनी तूं आमकां नेटय. तुज्या शुभाम देण्यांनी तूं आमकां बरो जसो तूं जेजूचेर देवून आयलोय तशेंच ह्या घडये आमचे वयर तूं देवून ये. आमकां पवित्र कर, आमकां नितळ कर. गिसंको J27 page 145. Sergintaun devone दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. Sergintaun devone दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. संसारी पुयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय. सर्गी बंदराक आमी पावासर. संसारी पुयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय. सर्गी बंदराक आमी पावासर. सर्गींतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गींतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. संसारांत्या बरलांका पातका वरवीं कुरडी जाल्या आमची मोत. काळजा मोना जाल्या अंधारून. माया मोगान आमकां जियेवंक शिकय. मोवाळायेन आमकां भर. दयाळ आमकां कर. जीनी शांती समाधानीन भर. सर्गींतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गींतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. विसरसनाराक विसरता. पातका काळो कांतो निसरून पडता.
देवा तेजो मोनीस जियेता ताका सासान जिवीत लाभता अंतस्करणानी आमच्या सदांच उलय ओविचीनीची येवंशिकय सर्गीतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर सर्गीतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर संसारी पोयनांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंदराक आमी पावस आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंदराक आमी पावस सर्गीतां देवोनी दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर सर्गीतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर सर्गीतां देवोनी दैविकत्म्या आमकां नितळ कर सर्गीतां देवोने दैविकत्म्या आमकां नितळ कर सर्गीतां देवोनी दैविकत्म्या आमकां कुरपेन भर सर्गीतां देवोने दैविकत्म्या आमकां कुरपेन भर हालेलुया 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 हे पवित्रत्म्या देवोने आमकां तुज्या देण्यानी तुज्या कुरपेन तूं आमकां नितळ कर आमकां पवित्र कर निष्कळ आमकां कर हालेलुया 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 स्वरूपान हालेलुया 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 सोरबन हालेलुया 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 मोगान वर्धन्या हालेलुया 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 we pray O Lord हालेलुया 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 नव्यान आमकां रक्षण हालेलुया 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 तुज्या बाळांची नामां पवित्र कर हालेलुया 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 जेजूचो आशिर्वाद जोडूंक आमी आमकां तयार करता आसतना सर आमच्या पिडेस भाव भयणी पासून आमी मागया जांक सबारांनी मागोवंक सांगलां सबार आमचे भाव भयणी विविध तरांच्या पिडेनी वळवळून आसा जावं पुरो कोरोना पिडेक वा हेर पिडे निमती ती वळवळून आसा तांचे खातीर आमी मागया अख्ख्या संवसारा पासून आमी मागया ह्या संवसारा विस्तारली ही कोरोना पिडा बेगीनच ना पयस जावच्याक देव ह्या संवसाराचेर ताची कृपेची नदर घालून आमकां हर एकल्यांक परत एक पटीन ती बरी भलायकी पाठीन दिवन दी म्हणून देवाचो आदार आमी कृपा आमी मागता आसतना देवाचो आशिर्वाद आमी जोडया आमी सगळीं दिंबी घालया
देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाची त्या सवा हांव वाचून सांगता. जल्म दिवस आचरशितात जोसेफ क्रास्ता बंटवळ, प्रज्वल जॉयल मोंतेरो मारेल पुत्तूरू, लिल्ली सिक्वेरा किन्निगोळी, प्रवीण ब्रॅग्स कुलशेखर, रीटा डिसिल्वा बोंदेल, ॲनी मेरी रेगो कुलशेखर, अश्विन विन्सेंट लोबो मुक्का, रोविना फेर्नांडीस मारोल, मोनिका डिसोजा बोरिविली, क्लायडन डेलॉन डिसोजा सुरतकल, शानन सॅम्युएल डिसोजा पियूस नगर. समेस्त जन्मदिवस आचरितल्यांक आमच्या अभिनंदन आनी देवाची मिसनार आशिर्वादां. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरितात 20 आनी 8 वर्सांचो रिचर्ड लिओ पिंटो आनी हिल्डा पिंटो दोंबिविली, संतोष आनी वृंदा लोबो काद्री, जेरोम आनी ॲग्नेस डिसोजा IC कॉलनी बोरिविली मुंबय, फ्रांसीस आनी एवलिन मिनेजस सुरतकल. 20 वर्सांचो वार्षिक काजाराचो दीस जावन आसा. अरुण आनी शांती फेर्नांडीस बारेन, तशेंच ऑल्विन आनी अनिता डिसोजा हांकां काजारी जिवितांत आशिर्वादां आनी बेसांवां आमी मागता. देवा करका आनी होगलाप दितात. विन्सेंट रोड्रिगस पनीर, ग्रेसी ब्रॅक्स कुलशेखर, शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब कुवेट, फेलिक्स तोरास वालेन्सिया, जुली फेर्नांडीस मँगलोर, प्रवीण सिक्वेरा बँगलोर, जोसेफ रिटा लुईस पेर्नाल दुबय. आपल्या त्या पासत मिस्तितात बऱ्या भलायके पासत आपल्या कुटुंबाच्या लॉरेन्स डिकोस्टा पुणे बरी भलायकी आनी पिडेतावन गूण जावचे खातीर मागतात. विवियन सिक्वेरा. तशेंच बऱ्या भलायके पासत कॅमरॉन आनी क्रिस्टोफर फेर्नांडीस. आतां सरलेल्या मालकड्या पासत मीस पुलगत्रिल आत्मे पासत मिस्तिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. पयल्या वर्साचो मरणाचो वार्षिक दिवस. देवादीन जुलियाना रेगो ताकोडे, देवादीन क्लेमेंट वाज चिकमंगलोर, देवादीन मारियन डिसोजा दुबई. कुटुंबान सरलेल्या मालगणा पासत मिस्तिता डॉमिनिक मिनेजीस ताने, देवादीन सिल्वेस्टर आनी सेवरीन डिसोजा, देवादीन सिल्वेस्टर आनी रोसी डिसोजा, देवादीन अगस्टीन डिसोजा. पुलगत्रिल आत्म्या पासत मिस्तिता जुलियाना डिसोजा विक्रोली, देवादीन मर्विन डिसोजा, देवादीन एवलिन डिसोजा बोरिविली, देवादीन तिमोती डेसा नित्यादर नगर, देवादीन पियूस जे पिंटो वालेन्सिया, देवादीन सनशाइन पेरेरा चेंबूरू, देवादीन लेतिशिया रस्किना मुंबई, देवादीन लिल्ली पायस ताने, देवादीन तेरेजा आनी मार्सेल सांगतीस किरें, देवादीन प्रवीण पिंटो मँगलोर, देवादीन जॉन आनी तेरेजा लुईस पेर्नाल, देवादीन पॉल आनी सेलेस्टीन कोरिया पेर्नाल, देवादीन सेवरीन डिकोसा, देवादीन अँटनी लसरादो बारेबैल. पुलगत्रिल आत्म्या पासत मिस्तिता प्रकाश मोनीस बद्यार, देवादीन लॅन्सी कुटिनो बोंदेल, देवादीन पीटर आनी ॲलिस डिसिल्वा मारोलू, देवादीन विन्नी पिंटो बद्यार, देवादीन नातालिया वाज नित्यादर नगर, देवादीन रेजिना फेर्नांडीस, देवादीन विलियम डिसिल्वा, देवादीन जेनिफर सिक्वेरा, देवादीन मायकल डिसोजा पेर्मनूर, देवादीन रोजी फलेरा जॉयस आनी चार्ल्स डिसोजा ताने, देवादीन वलेरियन पिंटो लॉरेटो, देवादीन विलियम डिसोजा वालेन्सिया आनी देवादीन मीना डिसोजा मिलान इटली. हाच्या सांगता आमची सर ते सवा आमच्या काळसाचे अत्रेक ह्या भोव पवित्र वेदीचेर दवरून भोव भक्तीपणी हे मेसाचें बलिदान आतां आमी बेठवया. प्रवेश गीत दैवी गायनबकान A20 पेज 27. संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरो, काळजा आमची तुझे थंय उबारो, तुका हरसून तुका वरणून गायता विकास ताळ्या. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सृष्टीच्या रचणारा. कृपे सागोरा, वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सृष्टीच्या रचणारा. हे कृपे सागोरा. त्यागन मोगांची येमकां आमकां शिको, संसार म्हणल्या शेतान तुज्या वावरू. फावो
मोग केलाय तुझ्या भुरग्यांक घाल तूं आमचेर बेसांव वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचनारा हे कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचनारा हे कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो सदांनीत आमी करचे मागणे या वाचचें देवाचें उतर मिसाच्या बलिदान वांटो घेवचें ह्यो सगळ्यो भक्तीच्यो करण्यो करून आमी सर्गाक वेता वा बाचाव जाता म्हणलें निश्चित ना हें सगळें जर तर देवाच्या येवजनांत ना जाल्यार आमी करचें सगळें व्यर्थ जातलें पूण आमी हर एकलें जाणाव जेजू ह्या संवसार आयिल्लो आमकां हर एकल्यांक बाचाव करच्या खातीर आमची हर एकल्यांची सोडवण करच्या खातीर वा आमची हर एकल्यांची ताणें सोडवण केल्या देखून देवाच्या सोडवणेच्या कामांत आमी हर एकल्यांनी मेतेर जावंक आसा सोडवणेचें काम देवाचें जाल्यार आमचें काम देवाक सदांच चिटकून रावचें सोमयाच्या संगातपणांत आमी जियोवचें आनी हो संदेश आयच्या लितुर्जींत आमकां आयकोंक मेळटा आनी हो एक अवकाश जावन आसा युकरिस्ताचें बलिदान आमी सोमया तें लागीं येवन आमचो संबंद परत घट करचो हो एक अवकाश जर तर आमी सोमयातान आमी पयस केल्या नंतर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बक्षाण्यान मागून ह्या मिसाच्या बलिदानांत पवित्रतेन वांटो घेवंक आमकां आमी तयार करया संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदुतरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासो बगेम सदांच हांव मुरीक सगळ्या दुतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदुदा देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर Krista काकुळट कर Krista काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या बापा नेणट्या निर्मळ काळजांचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण होगडायिल्ल्यांक तूं तें कणवळ्यान परतून दिताय अनभवाटपणाच्या काळोखांतल्यान तुवें आमकां सोडयल्याय तस ताच्या उजवाडाची वाट सांडून वचूंक केदींच तूं आमकां निर्मू नाका आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना आमेन धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप तवळ जुदया तावन थोडे जण आयले आनी भावांक ह्या परी शिकोवंक लागले मोइजेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सुनत जाल्या शिवाय तुमी मुक्त जोडूंक शकनात पावला आनी बार्नाबासा आनी ह्या मनशा मदें व्हड मनाभेद आनी कठीण वाद विवाद उठले देखून पावलान आनी बार्नाबासान आनी अंत्योगाच्या हेर थोड्या प्रतिनिधींनी वचून जेरुजलेमांत आसलेल्या धर्मदूतां आनी मालगाडा मुखार हे सवाल घालीचे म्हणून निर्णय जालो अशें तेंच्या पवित्र सभेन तांकां पाठयल्या उपरांत ते फेनिशिया आनी समारियांतल्यान उतरून गेले वाटेर आसता जुदेव न्हय आसलेल्यांनी भावार्थाक वेंग मारलेली खबर ते सांगीत गेले ही खबर आयकून समेस्त भावांक संतोश जालो ते जेरुजलेमांत पावतच थंयच्या पवित्र सभे धर्मदूतांनी आनी मलगाड्यांनी तांकां स्वागत दिलो
तांणी देवान आपणा मरिफात केल्लें तें काम तांकां कळीत केलें. पूण फरिसेवाच्या पंगडांतले भावार्थाक वेंग मारलेल्या भितरले थोडे उठोन अशें म्हणा लागले, तांकां सुनात करची गरज आनी मैजेचे नियमशास्त्र तांचे करनाय पाळूंक लावची गरज. ह्या पासत धर्मदुतांनी आनी मलगड्यांनी ही संगत तर्का घालचे खातीर एक जमात आपयली. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सरस्पराचे घरी वसोया म्हणटना हांव संतोसलो. सरस्पराच्या घरी वसोया म्हणटना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराच्या घरी अशें म्हणून लोक म्हणटना केदो व्हडतो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुसलेमा. तुज्या दरवट्याचेर आसात आमचीं पावलां. तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पाय. श्लोक. सरस्पराच्या घरी वसोया म्हणटना हांव संतोसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबान बांदलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर सोडून येतात कुळयो वय सरस्पराच्यो कुळयो त्यो. श्लोक. सरस्पराच्या घरी वसोया म्हणटना हांव संतोसलो. थंय सरस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो तो. थंयसर उबारलां दावीद रायाचे मुनशिबेचे सिंहासन. श्लोक. सरस्पराच्या घरी वसोया म्हणटना हांव संतोसलो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो म्हणटा तुमी म्हजे सवे रावता तो येतेस्त फळ दिता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. दुआ प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसां लागीं म्हळें, हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो काथन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरीं जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलों. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावलेल्या खरीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्ल्या खरीत तुमी फळ दिवंक शकनात. होय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनासलेल्याक फांट्या बरी कातन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यान घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावश्या जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शिस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. केले त्या इतरांनी आळ केलें सुवांजेल आयच्या दिसा परत एक फावटी आमी आयकलो. जेजू जावन आसा करी दाखवाल आनी आमी ताचे फांटे. जर तर आमी सोमया थंय एकवटान जियेल्या तर आमी फळां बरी जातल्या. आनी जर तर सोमयाच्या एकवटांत ह्या संगातपणान आमी जियेना तर कातन उडयल्या त्या फांट्या बरी तो सुकोवन वेतलो. आमी तशें जातल्या आमचें थंय जीव आसना आनी आमचें जिवीत सगळें व्यर्थ जातलें. जशें एक फांटो वाली थंय एक जाता तशेंच आमी सोमया थंय एक जावंक आसा. जर तर सोमया थंय आमी एक जावचें म्हळ्यार कितें? सोमयाच्या संगातपणांत ह्या सोमयाक आमी चिटकून रावचें म्हळ्यार कितें? पापा फ्रांसीस आमकां म्हणटा सोमयाच्या एकवटान जिवचें म्हळ्यार 3 संगती आसात. पयलें आमी सोमया थंय एकवटान जिवचें जावंक पुरो आमच्या सदां दिसांच्या मागण्या मारिफात मिसाचें बलिदान भेटोवन ह्या पवित्र पुस्तकाचीं उतरां वाचून आमी सोमयाच्या संगातपणान आमी जिवंक जाता.
आनी दुसरो संगातपण जावन आसा क्रिस्ती भावंडांतय संगातपण जावं पुरो आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांतय आमी खाली देवातय संबंद दवरल्या पावना आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांतय ह्या हर एका क्रिस्ती भावंडांतय तो बरो संबंध आमी बांदून हाडूंक आसा आनी तिसरो जावन आसा अख्ख्या संवसाराच्या लोकांतय न्ही खाली अख्ख्या पुवी सभेतय बघा हर एका संवसाराच्या लोकांतय तो एकवट माया मोगो आनी तो संबंध आमी दवरूंक आसा आनी तेंच पापा फ्रांसीस आमकां उलो दिता विशेश जावन ह्या म्हयन्यांत सगळ्या संवसारा पासत म्हाका खाली म्हजे पासत आमच्या कुटुंबा पासत ह्या क्रिस्तांव पासत मात न्ही संवसारच्या हर एका लोकां पासत सगळ्या संवसारा पासत मागो कित्याक सगळो संवसार आज कश्टांत पडला काळोखाच्या त्या भुंयारांत तो जिवन आसा तर मुगाळ भावन भयणो आज लितुर्जी आमकां हेंच आपोवन दिता की आमी सोमयाच्या एकवटांत जियेत आसतना आमी हर एकल्यांक संगाता घेवन आमी हर एकल्यांनी फळां बरीत जावंक जाय तेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें जावंक पुरो थोड्या जुदेवांनी सांगलेलें जाणी सुन्नात जो कोण सुन्नात जावना ह्या सुन्नात करिनातल्यांक बाचावी ना म्हूण पूण बाचाव करचें या सोडवून दिवचें काम तें देवाचें जावन आसा जर देव सोडवून दिता जाल्यार तें देवाचें काम जाल्यार म्हजें आनी तुजें काम जावन आसा सदांच देवाक विश्वासी रावचें विश्वासी रावन एक नितळ निर्मळ जिवीत आमी जियोवचें तरी आमी सच्या बलिदान माटो घेता आसतना हिस्स करपा देवा लागची आमी मागया सोमयातय आमी सदांच चिटकोवन ह्या संगातपणान आमी जियेतना सदांच देवाक विश्वासी रावन फळां बरीत क्रिस्ती जिवीत जियोवंक देवाची कृपा आमी मागया बिडोनीचें गीत D14 पेज 43 म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या हर एक थंय म्हजो आवाज भेटोवन दिता सर्वोस मुझे तुका मोगान समर्पिता घे बापा आमच्यो कानिको उंडो आनी वायन तुका भेटोवच्यो म्हज्या भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या आनी त्या पवित्र विचार सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्पर आमच्या बापा हे पास्क परबाचे संभ्रमणे वरवीं आमचीं काळजां सदांच संतोष बरयत आसूं आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनः जिवान जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो योजन तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या सक्त सैमाक नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन ससनाच्या संतोशाक आमी पावूं या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमचीं काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वर्ष आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सवकाळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूर्ण दी करून ह्या उत्तम काळा तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दबाजान आमी करची कित्या जेजू जालो आमची पास्काची भले आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तो सामसो शरतूय जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बली जावं मारलेलो आनीक तो मरना पूण ससनाक आसा जिवो देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार Povit dălbaranso सर्वेस्पर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरून सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराची हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. तुझ्या कोसानी पुनर्जीवन पोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत देंवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटो पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्यान समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मर्या देवाचे माये सांगाती बागेवन झुजती सपती बागेवन धर्मदता आनी चवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन थीर घेवन आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून जिवितान सबस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयले आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनी भलायकी मेळटली.
कुंभाराचें गीत F2 पेज 63. अर्गां तुका जेजू म्हज्या मोगाळ सोडवून दारा काळीज मोजें मोगान तुज्या मोगा सागोरा अर्गां तुका जेजू म्हज्या मोगाळ सोडवून दारा काळीज मोजें मोगान तुज्या मोगा सागोरा पुनर्जीवन जावूं मोरणाचे जैत वेले पातकाच्यो सांकळी तुटो सासनीक जिवीत दिले अर्गां तुका जेजू म्हज्या अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतां खरोसो हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां खरोस जर आसाय म्हण हांव पातयेतां हांव सर वस्तूं प्रास हांव सर वस्तूं प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साद्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साद्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगोवन धरतां हांव तुका वेंगोवन धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजें तावन कितेंकच हांवें जेजू तुजें तावन केदेंकच हांवें वेगळा आसा जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन. प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या बापा आमची सडवण संभ्रमून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां तिनस देणी बदलून पुनः जिवान जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्या ह्या बोवा मोलेक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपले आशिर्वादां घालूं आमेन. बसून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार गीत संको N3 पेज 183. जिनियेच्या पैनारां वाजता एक सुरो समकाना मोरये माये कुलो मारता कसलीच भिरांत म्हाका ना ये मोरये ये तूं आमचे संगी आमकां तुज्या गोपान घे पावय शाबीत आमकां जेजू लागीं ये मोरये ये तूं ये खुर्सा मोळी उबी रावूं जेजू दिलोय सांगा आमच्याय कश्टांत आमकां पावो दी तूं तुजी मजत ये मोरये ये तूं आमचे संगी आमकां तुज्या गोपान घे पावय शाबीत आमकां जेजू लागीं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं ये मोगाळ पुता सोवे हांव
पर मरी आशीर्वाद दिव आमकां Bogiem studzie kolejny wam kam, Am ten smert lej, bo po ciebie, da cię, bo da cię nawijamy.